पण आंदोलन सुरू जालें, आंदोलन सुरू जातनाच हांकां दिसलें TCP मिनिस्टराक की हें आनी चड वाडपा दिवची न्ही, तेन्नाच एक पावल फाटीं घेवया. हें एक पावल फाटीं घेवपा फाटलीं कारणां कितें आनी खरेंच आंदोलनाक लागून हें जालां काय कितें? एक सुरवातीकूच हांव एक सांगपाक सोदता की ह्या सरकारा मदले आमी आतां कांय गजाली पळयल्यो, इवन भुमिपुत्र बील जे आसत की हांकां लोकां कडेन कन्सल्टेशन करून डिसिजन घेवप म्हटल्यार तांकां कमीपण येता. सरकारांतले मंत्री आसतले, बाकीचे घटक आसतले, BJP आसतली, ह्या सगळ्या यंत्रणेक सरकार जे आसा सद्याचे तांकां लोकां कडेन सल्ला मसलत करप, लोकांचो सल्लो घेवप, लोकां कडेन चर्चा करप, हें करपच म्हटल्यार आपूण बारीक जातलो काय कितें अशें दिसता. म्हणून ते छुपे पद्दतीन तांचो कितें तरी एक एजेंडा आसता की हे सगळे जे रियल इस्टेट हितून आसात, लँड डिलींग हितून व्हडले व्हडले हे तांकां धरून हे फाटल्या कांय वर्सांच्यान नाच म्हटल्यार जवळ जवळ 2012तल्यान हे प्रकार सुरू आसा की गोंयाक जो रिजनल प्लॅन आसपाक जाय आशिल्लो तो ना. हेजो फायदो घेवन एदा कमिटी करप, कसली तरी एक एक्सपर्ट कमिटी म्हणून करप, ताच्या कडल्यान अप्रुवल घेवन हे करप, मागीर ते सगळे भायर मारप आनी 16B म्हणून करप, त्याच्या अंडर अप्रुवल घेवप, ते आनी कितें करप, तिसरो कोण तरी मिनिस्टर येता. म्हणजे दर फावटी जो जो तें आशिल्लें 2001 आनी 2021 कॉमन एरियाज घेवप आनी ताचेर करप. हाच्या भितर जे कितें साम्य आसा, जे सामके जे एकी कडेन म्हणजे जुळटा आसत जाल्यार ताका अप्रूव करप. ही सगळी ढोंगा, हे सगळे लूट मारीचो प्रकार आसा हो गोंयान प्रमाण फाटल्या 12 वर्सांच्यान 10 वर्सांच्यान सुरू आसा. आनी बिकॉज ऑफ रिजनल प्लॅन ना म्हणून. आनी आयज जो हे काल जे रद्द केला हो त्याचोच भाग आशिल्लो. कारण गोल्फ कोर्सा पासून फिल्म सिटी म्हणून आनी कितें म्हणून फार्म हावजीस म्हणून हे सगळे एग्रीकल्चर लँड कन्वर्ट करपाचें एक मोठें कारस्थान आशिल्लें आनी हाच्या फाटल्यान एक मोठी लॉबी आसा. आतां लोकांनी आंदोलन केलें आनी आत्ताची राज्यांतली जी राजकीय परिस्थिती आसा, जी कोणाचें मंत्रीपद वचूं शकता, कोणाचें खातें वचूं शकता, अशी ती एक धाकधूक आसा. म्हाका दिसता सगळ्या बोवाळा खातीर सरकारान इमिडिएटली आनी खास करून नगर नियोजन मंत्र्यान खरें म्हळ्यार ताची अभिनंदन करपाक जाय की 24 वरां भितर लोकांच्या आंदोलनाची दखल घेवन त्यांनी इमिडिएट एक निर्णय घेतलो की आपूण सगळे अमेंडमेंट आहा त्यो रद्द करता म्हणून. हे गोंयच्या बऱ्या खातीर आसा. म्हणून सगळ्यांक एक तांच्यांनी लक्षात दवरपाक जाय की तुमी जेन्ना जेन्ना चुकीचें करपाक वयतले, जेन्ना जेन्ना स्कॅमां करपाक वयतले, तेन्ना तेन्ना गोंयकार तुमकां ऑपोज करतले. ह्या घटनेंतल्यान आतां गोंयकारांनी जो केल्लो अपोज आसा तो आमकां सगळ्यांक दिसलो, मंत्र्याकूय तो कळ्ळा गोंयकारांची पावर कितें आहा ती. आनी ही वार तुका सांगपाचें तुवें आनी हांवें गोवा बचाव अभियान सुद्दां कवर केल्लें आसा. जेन्ना जेन्ना स्कॅमां जातली, करपाक सोदतले राजकारणी, तेन्ना तेन्ना गोंयकार जागो जातलो आनी जागो जाता. ही एक गोंयकार आमच्या गोंयाच्या खातीर बरी गजाल आसा. किशोर, तूं ह्या गजाली कडेन कसो पळयता? कोणाक म्हणटा की लोकांचें आंदोलन आनी सद्याची राजकीय परिस्थिती ह्या दोनीचोय ताळमेळ ह्या एकूण घटनाक्रमा भितर आसा. म्हळ्यार कावळो बसपाक आनी फानी मोडपाक तुगेलो एक सारकें हें जालें काय प्युअर जन आंदोलनाचो धसको घेवन किंवा दखल घेवन सरकारान एक पावल फाटीं मारलें? म्हाका दिसता पांडुरंगान सारकें परफेक्ट एनालिसीस ह्या सगळ्या प्रकरणाचें केल्लेलें आहा की TCP मिनिस्टर म्हणजे विश्वजीत राणेन जेन्ना TCP खातें घेतलें तेन्ना फर्स्ट टायम TCP मिनिस्टर हो सदांच हरशीं केन्नाच चर्चेन येना. TCP मिनिस्टर चर्चेन येवप कसो, वाद कितें तरी घडटा आनी तेतून तो चर्चेन येता. पूण ह्या फावटी TCP मिनिस्टर बऱ्या गोश्टी खातीर चर्चेन येयलो. पयलीं तेणी खात्याचो ताबो घेतकूच मिशन मायकल लोबो सुरू केलें आनी मायकल लोबोचे तेणी सगळे एक रिपोर्ट म्हणून तयार केलो, तो असेंब्लीन दिलो, तो विशय जालो. तेचे नंतर वी हॅव टू सेव दीस लँड, ग्रीनरी सेव करपाक जाय, इको सिस्टम आमची सेव जावपाक जाय, इको सेन्सिटीव झोन सेव जावपाक जाय, एग्रीकल्चरल लँड सेव जावपाक जाय, अशे वेगवेगळ्यो विधानां आनी वेगवेगळे स्टेटमेंट, ट्विट्स विश्वजीत राणेचे आमी पळयले. तेच्या उपरांत अकस्मात म्हणजे हो फ्लो सुरू आसतनाच अकस्मात हो ड्राफ्ट नोटिफिकेशन हें कितें तरी येयलें आनी तेणी सगळे म्हणजे ऑफकोर्स तो सांगता की गोंयचो जर विकास जातलो किंवा गोंयची जर आर्थीक प्रगती जावपाक जाय जाल्यार गोंयान हे प्रकल्प येवचे पडटले. आतां विशय आसा की ह्या ड्राफ्ट जेन्ना हो ड्राफ्ट नोटिफाय जालो आनी 30 दीस दिले, विशेश म्हणजे ज्या दिसा हो ड्राफ्ट नोटिफाय जालो तो चवथीचो दीस, म्हणजे कोणाक खबर ना अशा दिसा तो ड्राफ्ट येयलो आनी 30 दिसाचे ताका म्हणजे चवथीन लोक बिजी आसले ते दीस गेले. तेच्या उपरांत स्वप्नी शेर्लेकार हेणी एक फेसबूक लायव्ह केलें ह्या ड्राफ्टाच्या संदर्भात की असो असो एक ड्राफ्ट TCP डिपार्टमेंटान हें केला आनी हो ड्राफ्ट म्हणटात तो गोंया खातीर खूबच धोकादायक ठरूंक शकता आनी हेचेर कितें तरी लोकांक आतां करचें पडटलें म्हणून. सो तेच्या उपरांत सगळो हें सुरू जालो. आर्जीन इनिशिएटीव घेतले
आमचे साऊथ गोव्याचे वेगवेगळे RTI एक्टिविस्ट सामाजीक कार्यकर्ते तांणी फुडाकार घेतलो बाकीचे राजकीय पक्षय फुडें येयले हितून काँग्रेस खंयच दिसूंक ना ह्या ड्राफ्टाच्या विरोधान काँग्रेसचो खंयच आवाज भितर दिसूंक ना आतां काँग्रेस बाबडो आपलो ड्राफ्ट हे हँडल करता म्हणून थकला तांकां आनी हे ड्राफ्टाचें कांय पडूंक ना पूण सांगपाची गजाल कितें की ज्या पद्दतीन IT एज्युटेशन सामकें टोकाक पावल्लें तेन्ना अकस्मात विश्वजीत राणेन IIT आपल्याक नाका असो एक स्टेटमेंट केलो आनी ती IIT स्क्रॅप केली आणि तीच पद्दत ही ह्या TCP ड्राफ्टाच्या संदर्भात जाली आणि त्यांनी समर्थन करताना कितें सांगलेलें की एक्सपर्ट कमिटी जी त्यांनी केल्या स्थापन केला बोर्ड TCP बोर्ड त्या बोर्डान आपली सगळी हे पणाक लावन हो ड्राफ्ट तयार केला मागीर अकस्मात फाटी कित्याक घेतलो म्हणजे इज इट ओन्ली टू रिस्पेक्ट पीपल्स सेंटिमेंट्स काय हे फाटी घेवपाक मागीर आनीक कितें तरी गोश्ट आसा जशी पांडुरंगान सांगली की आतां काँग्रेसींतले कांय लोक BJPन येयल्ले आसात मंत्रिमंडळ बदल जावपाचे आहात खातेय बदल जावं शकता सो ह्या सगळ्या गोश्टीचो परिपाक म्हणून ही गजाल जाल्या काय कितें हाचें उत्तर आमकां फुडल्या कांय दिसांनी मेळटलें पूण जशें पांडुरंगान सांगलें की लोकांच्या भावनांचो रिस्पेक्ट करून TCP मिनिस्टरान हे निर्णय स्क्रॅप घेतले हेचे वेलकमूच करपाक जाय गोंयकार म्हणून पूण ते करत असताना 16B त्यांनी स्क्रॅप केला त्याच्याकडे आमकां येस 16B हो स्वतंत्र विषय हो घेवया आनी मागीर 16B येवया Joel, the Goan carried a very nice full page feature on what these amendments really mean. It was a very nice thing because usually आमी कितें जातात की एक बोवाळ जाता ह्यो अमेंडमेंट्स वायट म्हणून ताजी खोलांत कोण वतना आमी म्हणटा अमेंडमेंट्स वायट आनी लोकांकय तुगेलें जर विचारलें बाबा खंयची अमेंडमेंट वायट खंयची अमेंडमेंट चड घातक जाल्यार सांगपा पावनात बट यू डीड अ व्हेरी एक्सलंट जॉब ऑफ पुटींग इट इन टू पर्स्पेक्टीव नाव इन अ नटशेल do you think that all these amendments were bad or do you think that we could have lived with some and done away with some? Yeah, could have lived with some, but you know, overall, if you see some of those, the main ones actually out of the 16, at least those ones which are draconian. I mean, they are trying to change the complete landscape of Goa. Like when you are increasing FAR by drastically to 7.5 and then adding on golf courses, film cities. I mean, such kind of wholesale conversions Goa has never seen, and suddenly this thing is happening. So definitely people will see the bad ones first, and then maybe the acceptability part of whatever could be accepted will never be negotiated first. The first in focus would be these kind of things which are damaging to Goa. Having said that, I'll come to your point where you have said whether it is in the interest of Goan that this has been retracted. I definitely don't think so because governmentan केदनाय अशें पावल फाटी इतले फास्ट फाटी उडोवंक ना केदनाच. Whether you see Melavali, Shell Melavali, IIT, whether you should Bhumiputra, all agitations, even coal, तेणी म्हणटा फाटी उडोवंकूच ना. पूण एक सस्टेन एज्युटेशन जावन मागीर फुडें क्लॅशीस बिल्डअप जाता आनी पुलीस लाठीचार्ज जाता खूब जाता आनी फायनली एज एन एक्स्ट्रीम केस इफ इलेक्शन इज राउंड द कॉर्नर और समथींग इज हॅपनिंग टू द गव्हर्मेंट एडवर्सली then the government decides painfully to retract its decision. Here not even 30 days, 27th is the completion of 30 days of consultations and suggestions. तेजे पयलींच withdraw केले, so it looks very suspicious where the government himself is saying that okay fine we are withdrawing it, so it cannot be said entirely that because सगळे लोक रस्त्यार येवंक ना ओपोज करपाक. Few panchayats, gram sabhas in Salsed, 4 or 5 of them and some here and there, Poingini is one, तेणी ओपोज केला आनी ते दिसाक प्रोटेस्ट जाला. इतल्याचेरूच तुमी रिस्पेक्टिंग पब्लीक सेंटिमेंट म्हणून विथड्रॉ करूंक शकना. सो देर इज अ लॉट ऑफ सस्पिशन that there is something more to what meets the eye, something political or something else, but don't use this to pacify people saying that we are respecting your sentiment and we are withdrawing it. That is completely unacceptable.